हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी माईसून बापसु पूत पुरसो तारी पळया व्यार पारू बदिनी दवरनु दोनी घडी हशिया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी वसरी काम कैद कोर्नु चिंते सोडू येया माये पोडी कत्त दाळी तोयर जवण करत पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी सन प्रीमियम येया हसया सीजन दोनी आमकां शक्ती दिला अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980 आमी हाजी अखेरी कायलेची वय हें फ्राइज ना बहुमान ना इनाम कोणाक मेळटा म्हूण तुमी राखून बसलीची तुमकां कोणा मेळच्या पुरो म्हूण एक सनमटाची एक मनान तूं येवनशा पुरो त्या तुमकां कळ्ळा आमकां कोत्तास सांगचे फुडें आमगेल्या पूरा जन महानिर्णायक जावन निर्णायक आनी पुरा सोयऱ्यांक हांव सुरवे जावन आमगेल्या वेदीक स्वागत करता धन्यवाद आमगेलो टू सगळेची हें सिरिसान तूं आशिल्ल्या आमगेले महानिर्णायक कासरोड चिन्माम तांकां आमी मस्त देव बरें करो म्हूण म्हणटाची तांणी इतल्या चारय राउंडांतूय बसून तांणी प्रत्येक स्पर्धींकय लायक उत्तर सांगून तांगेले बेळवणीक तांणी मस्त एक हेल्प केल्लो आसा तांकां देव बरें कर म्हण सांगता तशीच आज आमगेलो आशिल्ल्या आनीक निर्णायक चरण मलेमाम तांणी भोशा सान लागून आमी तांगेलें नांव आयकलेलीची तांकां वेदीर पळोवचें अप्रूप आज तांकां आमी पळोवत आसले एक आमकां भाग्य मेळ्ळा तशें आमी तांकां देव बरें करो म्हूण सांगताची तशें आमगेलो टसाची स्टॅनली माम तांकां हांव आजी काल पळोवत न्ही सान लागून म्हळ्यार मस्त वर्स लागून आमी माणसोबाणांत वटू काम केलां एक पंता तशें जाल्यार स्टॅनली मामस तांकां हांव देव बरें करो म्हूण सांगता नमस्कार तशीच आमगेलो टसाची रॉय कॅशनो रॉय बाबान अध्यक्ष आसतना तांगेलो आमगेले एक वडनाट सूर जाल्या तशीच येया अशे सुरवेक आमी करतना सीजन हांव वसऱ्या तुमी मुखार सियाची म्हण आमकां पाटीबल राबून धैर्य दिलेलें रॉय मामान ह्या पंताय रॉय मामाला एक सहाय आमकां मेळ्ळलो आसा तांकां आमी देव बरें करो म्हण सांगताची धन्यवाद तशीच आमगेलो टसाची ह्या अकाडेमीच्या अध्यक्ष जावन समर्थ जावन एक नायकत्व दिवन तुमी कराची म्हूण आमगेलो राबील तशेला डॉक्टर जगदीश पैमाम
अकाडमीच्या अध्यक्षतान तांगेले एक महत्वपूर्ण मैलिगल म्हणून येता ये हसया तांकां देव बरें करूं म्हण सांगताची तशीच रिजिस्टर माम मनोहर कामत माम हरेक आमगेलो TC ऑफिस आशा परो ना कमिशनर आशा परो ना पालिकेची कसले एक व्यवहार आसतना हांव करतले तुमी मुखार येयाची म्हूण सांगून पत्र व्यवहारान आमकां धैर्य दिवन तांगे आमगेले मागशीर आबिल तसले मनोहर कामत माम रजिस्ट्रार तांकां देव बरें करूं म्हण सांगताची तशीच आमगेलो जीवन पिंटो माम प्रतियेपन ते आमगेलो मिटिंगा येवन ताण आस्त म्हणटलो आमकां धैर्य कसले आपण करता म्हण तसले एक जीवन माम आमगेलो तांकां देव बरें करूं म्हण सांगताची पूर्ण जाणांकय चांग जावो म्हण सांगताची आतां एक प्रायज इनाम दिवचे जाल्यार एक वेळू हां तशीच अरुण शेट आनी हांव एकच ताका पासा स्वागत करता म्हणना ताण म्हाका करता म्हणना आमी वटू आसला जाल्यार तशें हांव आतां एक विशेष कसो म्हळ्यार आज एक निर्णय जाला एक बेस्ट एक्टर दिवका तशीच बेस्ट एक्ट्रेस दिवका तशीच म्युजीक दिलेल्यांक एक इनाम दिवका तांणी मस्त काम केल्लें आसा तशी स्पेशल अवॉर्ड जावन तांकां एक आमी गौरव दिवका म्हण एक आमगेल्या चिन मामान तशीच आमगेल्या पै मामान आनी पुरान ओट्टू जावन एक निर्धार केल्ले मिती आज आमी तांकां एक वैराप्पोन वेदी राप्पोन तांकां एक गौरव दिवचे तसले एक कार्यक्रम करता आसची सुरवे जावन बेस्ट एक्टर कोण म्हूण सांगची फुडें हांव सुरवे जावन आमगेल्या ह्या सगळेचे रथाचे एक सारथी जावन अशे कासरोड चिन्मम तांणी कृष्णुशी तांणी आतां मुखार वसरा म्हळ्यार आमी वचचे तशीच तो तांणी कसो म्हणटाची म्हणून एक तांगेलें उत्तर आयकून ह्या निर्णायक घळिगेक हांव येता ताजे पुढे तांगेलें एक 2 उत्तर. सर्वांक नमस्कारू. असले एक कार्यक्रम केल्ले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे सर्व सदस्याक अध्यक्षाक रिजिस्ट्राराक आनी ನಮ್ಮ TV हाजे सर्व सदस्यांकय देव बरें करूं म्हूण सांगता. 4 दीस कंटिन्युअसली सुमार एक 40 की ताच्या पश्चेडची एपिसोडांत हांव महानिर्णायक जावन आयलो. कितलीं जाणांक ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रॉंग जावन म्हणला, कितलीं जाणांक मोगार सांगला, बट म्हाका आनी खंय कोणालें नांव गोतना, बट एक मात्र गोत आशिल्लें कसो म्हळ्यार तांगेले भितर आशिल्लें पात्र दोळ चिम्मी कोरून तांगेले प्रतिभाक मನ್ನण दिला. इतले खूश जाता कसो म्हळ्यार आमगेले कोंकणी उलयतले इतले हायली टॅलंटेड जन आसा म्हणून सगळी वर्ल्डाक कळचे नमुन्याचे हे कार्यक्रम तुमी करून दाखयले. ಕೆಲವು ಜನ शिकू आसा हे प्राइज म्हणलेले म्हाका हातू व्हडले एक येना ऑल इंडिया लेवलार हांव 7 अवॉर्ड घेतला, स्टेट अवॉर्ड घेतला, बट हें एक तुमकां प्रेरणा म्हूण सांगून तुमी लेखुका आयल्यांक पुरो प्राइज मेळटा म्हणलेलें न्ही. तुम्ही आशिल्ल्यान तूं आईल टिमान तूं बरें केलेलें. आजीच आमी सांजे तीर्मान घेतले मान्य अध्यक्ष महाशयानी आमगेले चरणान आनी स्टॅनलीन पुरो आमी बसून ना हातूं एक्ट केलेले संची तांकां एक प्राइज दिवका, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज डायरेक्टर दिवका म्हूण ना, त्या ओवरऑल तांगेले टिमाक कोण म्हूण तांकां मेळटा. त्या नंतर बेस्ट एक्ट्रेस दिवका फर्स्ट सेकंड, बेस्ट म्युजीक दिवका. मागीर कोण पळय आमी सपोर्ट करचे केलो जाणां एक 2 जाणां पूण हातूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक टॅलंट म्हूण सांगता पळय त्या टॅलंटाक एक 2 दिवका आमी म्हूण सांगून आमी एक बशील कडेन निर्णय करून घेतिले. तशें आमी त्या जे निर्णायकान बसून एक अभिप्राय हातूं ब्युटी अशी कसं म्हळ्यार हांव जेवो स्टॅनली जेवो चरण कुमार माम जेवो पूरा जनाले जजमेंट आतो एक तीर्मान आयला. मत कसं फर्स्ट तांणी सांगला की तेच आयला, सेकंड खंयचे आयला की तेच आयला, मागीर खंयचे पुरा इंडिविज्युअल प्राइसीस आसा की ते पुरा आमगेले वम्मताचे कसले आमी पुरा जनान मना कोरून सांगिल्ले ते निर्णय म्हूण सांगून अधिकारयुक्त जावन हांगा राबून हांव सांगू आश पावता. ते म्हळ्यार निर्णायक उरले न्ही म्हूण जावचें ना जे म्हणलेल्या कारणा खातीर आमगेले पुरा जनाले अभिप्राय एकच. मागीर दय दवरून ते तुमी स्विकार करका आनी मुखारी आमकां एक प्रश्न करचे व्हडले कश्ट न्ही. एनीथींग आमी कसले उलयत बट तेना अंत पुरो तुमी संतोशार घेवका. खंयचेय रितीन अंत अन्याय जायना तशी आमी चंद करून एक कोंकणीचे एक कसं म्हणटाची ते कोंकणी म्हणलेले आमी तुमी आलोचन करका. तक्क मेळ्ळेले भोवमान म्हूण तुमगेले मातृभाशे मेळ्ळेले भोवमान म्हूण लेखून तुमी घरा कडेन व्हरका. सर्व तंडाकय तांणी बारी चंद केले ते तुमी पुरा ट्रुपाकय तुमी शिल्ड्स दिवचे नमुने वेवस्था करूं केला. कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष महाशय आमगेलो जगदीश माम, रिजिस्ट्रार माम आनी सर्व सांदे अरुण शेट सुमार कश्ट पावला, तशीच नागेंद्र कश्ट पावल्यांची आनी आमगेलो केन्ना जीव आशिल्लो तो निजावन तांणी पुरो काम केलां. आज म्हाका एक व्हडली एक शक्ती आसा अकादमी म्हूण सांगून वापस तुमकां पुरो जनाक अभिनंदन सांगून गेलवलेल्याकय अभिनंदना, सोलवलेल्याकय अभिनंदना. ते सोल न्ही मुखावयल गेलो म्हूण सांगून तुमी लेखुका म्हूण सांगून मेल पत्र पळय.
तशीच आता बेस्ट ॲक्टर कोण म्हणून एक सांगू असं सुरवेश जावन बेस्ट ॲक्टर विश्वनाथ भटमाम तांणी वेदीर येवन आमगेले एक मोगाच्या काणीक घेवका म्हण लेखता स्मरणीक घेवका म्हणून तांणी इतले प्राय जाल्यार आमगे ना डबल म्हणत ऑलमोस्ट एज जाल्यार तांणी येवन हांव करतर हे आसा तूं म्हणटा आनी प्रतिपन तांणी निमगूच आसा म्हाका हे आसा केन्ना म्हणून हांव आसा म्हणचे तांणी कोर न्हू दाखयला फायनलाक आयलेची बेस्ट ॲक्टर म्हणत आनी तांतू हे सगळे सिरिजांतू तांणी बेस्ट ॲक्टर मनशांतू कसलेच एक संशय नाशिल्लो आमगे निर्णायक तांणी प्रतिपन म्हणचे विश्वम कशी करता तूं ह्या प्रायरी म्हणून 72 73 प्राय कशी करता तूं म्हणून जाता देवस म्हणटानी तशीच बेस्ट ॲक्टर विश्वनाथ भटमाम सन प्रीमियम येया हासया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला बेस्ट ॲक्टर विश्वनाथ भटमाम तशीच आनीक एक फ्रेज आसा बेस्ट ॲक्टर मुरलीधर कामत द्वितीय दोनीच्या मुरलीधर कामत माम मुरळी मामाका सीझन 1 आपयला तांणी बिजी आशिल्ली मी ती येनी आशिल्ल्याची दोनीक येता म्हणटा म्हाका खुशी जाला मुरळी मामान एक येता आनी एक ताका एक लवलवीक आनी एक्टींग तांकां म्हणना तांकां तांणी एक गायड अशी सगळ्या टिमाक तशें जाल्यार मुरळी मामाक बेस्ट ॲक्टर एक अवॉर्ड मेळटा आनी ह्या सिजनाचे सन प्रिमियम येया आसा सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसालाचे बेस्ट ॲक्टर द्वितीय मुरलीधर कामत कोंकणी सांस्कृतिक संघाचे मुरलीधर कामत माम अत्युत्तम कलाविद द्वितीय जावन बेस्ट ॲक्टर द्वितीय मुरलीधर कामत धन्यवाद तशीच बेस्ट ॲक्ट्रेस हांव आपोवचें आसा एक कोण बायल मनशान मस्त केला त्या पंता म्हळ्यार एक मामान म्हणल्यार एक टिमान एक बायल मनश आसल्यार एक चंद येता त्या टिमान तूं म्हण प्रति एक टिमा तांकां तशीच तांणी बेस्ट ॲक्ट्रेस म्हण दोगण्याक चॉयस केला एक सुजाता अंद्रादे डावटा ना तंतू फर्स्ट वय बेस्ट ॲक्ट्रेस 1 सुजाता अंद्रादे अशें युनियनिमस आसता तांगेलें नांव विंग टिमांत तांणी काड तितली फेमस जाली तांणी आजी तसो एक बारी लायक नॅचरल ॲक्टर बेस्ट ॲक्ट्रेस प्रथमा सुजाता अंद्रादे फ्रॉम द एक्सप्रेशन सन प्रीमियम येया आसा पवर्ड बाय अरुणा मसाला बेस्ट ॲक्ट्रेस प्रथमा सुजाता अंद्रादे फ्रॉम द एक्सप्रेशन तशीच बेस्ट ॲक्ट्रेस द्वितीय पुष्पलता भट तांतूय संशय ना बायल मनशाला पंगड मतलब बायल मनशाला हांव तिका ह्या सीझन जात्त म्हणटाना पळयलेलो आसा ते गोतशा पुरो पुष्पलता मायक आसनो माय तूं म्हणटाना पळोव यारा म्हळ्यार आज पुष्पलता भट आनी बेस्ट ॲक्ट्रेस द्वितीय सन प्रीमियम येया आसा सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला बेस्ट ॲक्ट्रेस द्वितीय पुष्पलता भट बरे ॲक्ट्रेस म्हणजे तूं कोणाकय एक डाऊट ना धन्यवाद तशीच आतां म्युजिकाक एक इनाम दिवका तांणी म्हाका आसल्यार लायक कर न्हू एक तांगेले लायक डायलॉग येताना पंच येताना तांगेली म्युजीक आशिल्ली मी सगळ्या टिमाक एक लायक नांव येता म्हण घेतील कारण बेस्ट म्युजीक दिला तांकां एक येताची मुरलीधर कामत माम तांणी आस्त म्हण जाल्यार वेदीर येवका ना जाल्यार तांगेले परा जावन कोणी जावं येवन घेवेत प्रायज मागीर तांकां आमी दिताची टिमाची कोणी जावं येवन घेवेत मुरलीधर कामत मामाला पर जावन म्युजीक म्हणटाना आनीक नांव आमचें गेलां तूं ना कोंकणीन तूं मुरलीधर कामत तांगेले परा जावन गजानन माम घेतस त्या इनाम तांकां तांणी पावयताचे मस्त खूश जाता मुरली मामाक इतले वर आशिल्ल्या एक सिजनान तांणी लायक हें केलां म्हूण आनीक म्युजीक द्वितीय अविनाश उल्लार ना हय उल्लूर दी एक्सप्रेशन टिमाचे अविनाश उल्लार तांणी म्युजीक द्वितीय तांगेले म्युजीक लायक आशिल्ली मी ती दी एक्सप्रेशनाक एक लायक जडावण आयिल्लो आसा तांकांय देव बरें करो म्युजीक दिवन त्या टिमाचें एक तांणी बार एक नांव वयर केल्लो आसा म्युजीक सन प्रिमियम येया आसा सीझन 2 बेस्ट म्युजीक अविनाश मुल्लर द्वितीय तशें आतां स्पेशल अवॉर्ड म्हण दोग जाणां दिवचे आसा दिवकाची तांणी आशिल्ली मी त्या टिमाक एक लायक जडावण आयिल्लो आसा स्पेशल अवॉर्ड नंबर 1 म्हळ्यार प्रथम जावन प्रशांत किनिगोळी तांगेले आमी प्रोमो कोरलो चड ग्रुपा घालतना मस्त नाक एक खुशी प्रशांत स्वया पंता म्हूण
फुडले पण तांणी मिस जाल्ली ह्या पण चोणी आमी तांकां धाडून हाडला तांकां आमी पल्लवी तांकां कारकाळ टिमाक आमी देव बरें करा म्हण सांगता तांणी तांगेल्या टिमान तांणी एक लायक परफॉर्मन्स दिलेलो आसा स्पेशल अवॉर्ड्स पुष्प प्रशांत किनिगोळे सन प्रिमियम ये आसा पवर्ड बाय अरुणा मसाला स्पेशल अवॉर्ड द्वितीय श्रीधर प्रभू आसल्यार येवका पकडून नाजल तांगेल्या परा जावन तांगेल्या पंगडा लागून कोणी जावं येवन फ्रायज घेवेत म्हणटा तांगेल्या पंगडाचे कॅप्टन मागीर तसाची श्रीधर प्रभू हांकां स्पेशल अवॉर्ड्स दिवका खंडीत तांकां खुशी येता तांणी ताका अर्ह जावन स्पेशल अवॉर्डाक श्रीधर प्रभू आतां हांव एक टिमाक आपयता तांणी येवन सर्टिफिकेट घेवका तशीची तांगेले इनाम कसं म्हणून आसा ते आमगेल्या आनी दिताची सोयऱ्या तांगेल्या घेवका म्हणून सुरवे जावन कोंकणी सांस्कृतीक संघा तांगे सगळे टिमान वयर येवन एक प्रायज घेवका तशीची सर्टिफिकेट आनी इनाम हय तांणी फायनलिस्ट टिमां तांणी आतां वयर येवचे आसा तांणी वयर येवन आमगे निर्णायक तांगेल्या घेवका नो कन्फ्युजन एट ऑल एब्सल्युटली तुम्ही केलेल्या परफॉर्मन्साक तुमकां मेळ्ळा फर्स्ट प्राइज गोज टू ऑफकोर्स नन अदर दॅन येया हसया सीझन 2 कोंकणी सांस्कृतिक संघ 4 फायनलिस्टाक म्हळ्यार फायनलिस्ट येता हांव तांकां आपयता वता सर्टिफिकेट मागीर घेवका तुमी हांगा येवन प्रायज घेवका म्हण निमगून घेता कोंकणी सांस्कृतिक संघ आमगेलो फायनलिस्ट जावन तांणी येयला आसाची कोंकणी सांस्कृतिक संघ तांगे सगळे टिमाक आमी वयर आपोवन तांकां अभिमान व्यक्त केल्लो आसा तशी तांकां अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980 तांगेले एक विशेष इनाम सगळ्या टिमाक त्या वेळ घेवका रुचीक आनी विश्वासाक आनीक नांव अरुणा मसाला तांगेले एक गिफ्ट वचार तांणी घेवका ते कोंकणी सांस्कृतिक संघ आनी फायनलिस्ट जावन येवन आज लायक परफॉर्मन्स केलो आसा तांकां इनाम ताजे वट्टू अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980 तांगेले एक इनाम दिवचे आसा धन्यवाद तशीची मुखारच्या पंगड विश्वनाथ भट्ट आनी पंगड तांणी वेदी येवका म्हूण निमगून येता सगळे टिमां तांणी येवका मालगड टीम म्हूण येता आमगेले एकांतू मस्त अनुभवी टीम म्हूण येता मालगड्या वट अनुभव तांगेलो आशिल्ली मिती तांणी लायक एक परफॉर्मन्स केल्लो आसा तांणी वेदीर येवन इनाम घेवका वग येवन तांणी इनाम घेवका विश्वनाथ भट्ट आनी पंगड तांगेले पंगडान तशें पुरो जाणांनी वयर येवन इनाम घेवका म्हूण हांव निमगून घेता तांकां सर्टिफिकेट इनाम प्रायज मोमेंटो तशीची अरुणा मसाला रुचीक आनी विश्वासाक आनीक नांव तांगेले एक विशेष जावन हें आसा विश्वनाथ भट माम तांणी बेस्ट एक्टर जाल्लो आसा तशी तांगेले आजी पंगड येया हसया सीझन 2 येया विश्वनाथ भट आनी पंगड येया आसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला अंतू फायनलाक येवन लायक परफॉर्मन्स दिलो आसा तांकां देव बरें करो म्हण सांगता धन्यवाद तशीची फायनलाचे आनीक पंगड पेद्रू वायन्स सानाची एक चारकेल टीम म्हूण येता प्राय सान जाल्यार तांणी एक लायक केल्लो आसा विंगड रितीरी आनी युट्यूबान येता न्ही ताका एक लायक तांगेले व्यूज आसा पुरो ना तांणी एक परफॉर्मन्स आसा पुरो कसो कोरयत कसो करचा नजा म्हण तांगेले आमगेले निर्णायकान सांगिल्ले महानिर्णायकान सांगिल्ले पुरो घेवन लायक परफॉर्मन्स दिलो आसा फायनलिस्टान अशें पेद्रू वायन्स तांणी येवन सर्टिफिकेट इनाम आनी अरुणा मसाला तांगेले गिफ्ट वचर घेवन वचका म्हूण हांव निमगून घेता पेद्रू वायन्स सगळे पंगड आयला बारीक खुश जाता पेद्रू वायन्स फायनलिस्ट सन प्रिमियम येया हासया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला वय पेद्रू वायन्सान तावळ तुमी पळयला प्राय जाल्यार एक टीम आशिल्ला आतां सांज चेडू म्हळ्यार यूथ म्हण येता युथफूल टीम म्हण येता युथफूल मायंड म्हण येता लायक तांणी तांगेले एक परफॉर्मन्स दिला सगळे सिजनान तूं तांकां देव बरें करो म्हण सांगता पेद्रू वायन्स
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಗಡ ಟೀಮ್ ಕತ್ಕುತ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಮಾಮಾನ್ ಅಂತ ತಂಗೆಲ್ ಪಂಗಡ ವೇದಿಕೆ ವೇರೇವ್ ಕಾಮು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎ ಆಸೆಯ ಸೀಸನ್ 2 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ 1980 तन्नी फायनलिस्ट आमी वैरप्पन आळास तन्नी लायक परफॉर्मन्स दिला म्हण सिजनांतू सुरवे लोगून आखेरिता येयल आसाची आतां तुमगेल मुखार येता टीम कतकुतली स्टीव माम आनी तांगे सगळे पंगड वेदी वयर येवन आमगेले एक गौरव घेवका म्हण सांगता सर्टिफिकेट इनाम तशीची तांकां एक स्मरणिकाय येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुंब बसनु सोफारीने दोन ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुणया येया हसया सीजन दोनी येया आता वरलाल दोन पंगडाक वयर आपयता तांगेल मध्यंत कोणा म्हणू कळता एक द एक्सप्रेशन टीम तांणी वयर येवका आनी एक पल्लवी कारकळा तांगेल दोन्ही टिमा तांणी वयर येवका एक देखान तनरापका एक अनरापका पळोवया आतां आमगेले तांणी त्या सांगचे आमगेले महानिर्णायकान तशें हांव तांकां मायक दिवचें आसा कोणाक 1 लाख वता कोणाक 50,000 वता आनी कोणाक नम्म टीव्हीच्या ह्या पंथाच्या सन प्रिमियम ये आसा सीजन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसालाची कोण विनर्स म्हण कळता दोन पंगड येवका पल्लवी कारकळा एक सायड राबलेची आनी एक सायड आमगेल्या द एक्सप्रेशन आतां हांव ह्या मायक आमगेल्या चिन्माम सांगता चिन्माम दोग जन मिगेल कुटुंबेचे ट्रूप राबला एके कडेन एक ते कडेन दोग जनय अशी करता आसची तुमगे लागी निमगे घेता फर्स्ट सांगता की सेकंड सांगता फर्स्टाक कितले कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार तुमकां पुरो गोत आसा म्हण जाल्यार आमी अशी अपोच मात रावता एनिवे नो कन्फ्युजन एट ऑल एब्सल्युटली तुमी केल्ले परफॉर्मन्साक तुमकां मेळ्ळा फर्स्ट प्रायज गोज टू ऑफकोर्स नन अदर दॅन दी एक्सप्रेशन्स आनी येवका आनी तांगेले स्मरणिका आनी 1 लाख रुपयाचे व्हडले कॅश म्हळ्यार चेक सिंबॉलीक तांणी काण घेवका म्हूण सांगता तेन्ना तुमी खंयचे म्हूण कळना न्हू वेदिके वैरी अरुणजी शेठ ज्युवेल्स अँड डायमंड्स वर्क्स अज्या मालिक जानाची गजानन शेठ मामान वयर येवका तांगेलाजी बांगरा फलक तांणी दिवचे गजानन शेठ माम अरुणजी शेठ ज्युवेल्स अँड डायमंड वर्क्स हाच्या मालिक गजानन शेठ माम तांणी येवन बांगरा फलक तांगेल आतां लागून दिवका म्हणून निमगून घेता मुखार येवका तांकां तांगेल पुतान घेवन येवका म्हण निमगून घेता तांगेल आतां तांणी सुरवे प्रायज बांगरा फलक सांगेल तशी अरुणजी शेठ ज्युवेल्स अँड डायमंड वर्क्स येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुंब बसनु सोफारीने दोन ताटी मारनु हशा अकॅडमी 1 लाख 1 लाख इनाम तशी तांकां अरुणा मसाल तांगेला गिफ्ट वोचर 1 लाख इनाम बांगरा फलक एक निमिष तांगेला एक्सप्रेशन तांगेला एक्सप्रेशन टिमाचे एक्सप्रेशन निमगू खाता मी एक पण येद्रा पळयाची मागीर हांव तुमगेल्या एक अनुभव घेता फर्स्ट प्रायज ह्या पंत मेळ्ळा निमित्त कितली खूश जाता मागीर लेखिल्लो मस्त कशी जाली आमकां फस्ट रावंड आतां हांव जज आसानी गायड करते गेले अशें करीजे आमी आमचे मात्र परफॉर्मन्स करूं ना आमी दुसऱ्या पुरा जाणांचे पळयते गेले आनी शिकते गेले तुमी एक बरो अवकाश दिलो आमकां शिकोवंक अवकाश दिलो तुमकां सक नम्म टीव्हीक कोंकणी साहित्य अकादमीक आनी पुरा जज्जासाक काळजा गुंड येता देव बरें करूं म्हणटा 1 लाख बांगरा फलक आणि गिफ्ट वोचर पुरा मेळ्ळा जाल्यार सन प्रीमियम येया सीजन 2 ची विनर द एक्सप्रेशन
सन प्रीमियम ये आसिया सीजन 2 2021 पवर्ड बाय अरुणा मसाला विनर द एक्सप्रेशन 1 लाख रुपये बांगरा फलक तशीची आणि इनाम मेळ्ळाल तसला द एक्सप्रेशन 1 लाख इनाम बांगरा फलक दिवचे अरुणजी शेठ ज्युवेल्स अँड डायमंड वर्क्साचे गजानन शेठ मामाल तर्फेन बांगरा फलक. आता द्वितीय इनाम आपा सांगा म्हणा गोत सगळ्यांकय पल्लवी कारकळा दिनेश मामान मुखार येवन 50,000 50,000. सेकंड प्राइज सन प्रीमियम ये आसे सीजन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला सेकंड प्राइज 50,000 सिल्वर पदक म्हळ्यार रुपयाचे फलक अरुणजी शेठ ज्युवेल्स अँड डायमंड वर्क्साचे गजानन शेठ मामान दिवका तांगेल आतान तांगेल स्पॉन्सर त्या रुपया फलक सुरवे इनाम बांगरा फलक दोन्ही इनाम रुपया फलक तशीच नम्मा टीव्हीन 50,000 रुपीज दिला असं. सन प्रीमियम ये आसे सीजन 2 रनर अप पल्लवी कारकळा. सन प्रीमियम ये आसिया सीजन 2 रनर अप 50,000 रुपीज सिल्वर फलक म्हणल्यार रुपया फलक दिनेश मॅम एक 2 उत्तर सेकंड मेळ्ळाल कशें दिसता. मस्त खुश जातास. लास्ट इयर ये आसेन तो 3rd प्लेस मेळ्ळालें आमकां. ह्या वर्स सेकंड एक स्टेप वयर येयलीं मस्त खुश जातास. निज जावन सांगता जाल्यार जजेस तांकां मस्त हांव थँक्स सांगता कसलो म्हळ्यार हांवें मस्त चूक जाल्ले सुरय दोकून त्या पुरा आमकां तुमगेले कसो कसो चूक जाल्ले मुखार समकार येता म्हणून सांगता आशिल्लीं. फायनल एक आमी लायक दिवका म्हणून आमगेलें मन आशिल्लें तें लायक एक स्क्रिप्ट आशिल्लें आमगेलें फायनल म्हूण काण दवरलेलें. तशें जावन आजी सेकंड प्रायज येयली ताका मस्त खूश जातास. जजेस तांकां तशींचे नम्मा टीव्ही तांकां तशें कोंकणी साहित्य अकादमीचे पुरा मेंबर्स अध्यक्ष हांकां पुरा हांव धन्यवाद दितास. एक थँक्स गिवींग सांगच्याक रजिस्टर मामान एक सांगता म्हण निमगून घेता. आमकां अरुणा मसाला सांगिल्लें आसा आमगेले निर्णायक तांकां एक आनी आमगेल्या प्रेसिडेंटांकां एक गिफ्ट दिवका म्हणून उडगासू. तशीच चिन्मम तुमी मुखार येवन एक अरुणा मसाला टेस्ट पळोवका. तांदूळ पुरो आसा. येया हसया सीजन 2 येया हसया सीजन. तशेंच तांदूळ दिवचे आसा त्या परत दिवचे आसता आनी घेवन येता तशेंच तशेंच निर्णायक तांकां स्टॅनली मामाक तशें आमगेले चरण मामाक तशेंच आमगेले अध्यक्ष मामाक एक मेंबरान दिवका सदस्यान दिवका म्हण नेमून घेतात. आनी इतले वेळ आमगेलो बैसून सकाळ लगून रात्री ताय बैसून आतां रुची आनी विश्वास तांणी पळोवका म्हण सांगता आसाची. तशीच तांकां आमी तांदूळ दिवचे आसा. जीवन मामान प्रती आमगेल्या निर्णायकाक आनी अध्यक्ष मामाकय दिवका म्हण नेमून घेता. तांणी सकाळ लगून बैसून पाप पुरो जाल्लो आसता तांकां. तशें हांव न्हू तांणी घरा वचून लायक तांदळान जेवका तशीच लायक तेल मेळटा त्या वेळी तांकां दिवचें आसा म्हणून. सन प्रिमियम तांगेलें ऑयल निर्णायकाक आनी आमगेल्या अध्यक्ष मामाक. थँक्यू. तशें सन प्रिमियम तांगेल्या पोवूय आसा. पुरो जाणांकय आमी सन प्रिमियम तांगेल्या तेल सन प्रिमियम तांगेले पोव तशीच पुरा मेळ्ळालो आसा. खुशी जाला म्हणल्यार ताचे नाका इतलो आमगेलो आशिल्ल्याक वंडरफूल. थँक्यू वेरी मच. आतां पुरो जाणांकय राबून एक ग्रूप फोटो. सन प्रीमियम येया हसया सीजन 2 यशस्वी धावका जाल्यारी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे पुरा सांदे आणि सिಬ್ಬಂದಿ वर्ग मात्र न्ही मुख्य जावन फाटीपाला राबून इडी ತಂಡ हिंदू भितरी अविरत जावन राती फाल्य म्हणण्याशी काम करून घेवन आयल तसले नम्मा टी व्ही करावळीचे एक होड जनप्रिय चॅनल आशिल्ले नम्मा टी व्ही
हेजे तंड आणि तशीच स्पेशली जावन आमगेले नागेंद्र शेणै इमाम नम्म टी व्हीचे अँकर जावन आसता त्या नागेंद्र शेणै इमामाक मस्त मस्त आभार म्हणका म्हणू तशीची नम्म टी व्हीचे तंड तशीची टेक्निकल डिपार्टमेंट एडिटींग तिन्ही पुराची स्टेज मागशी पयसून घेवन मस्त वर्क कर घेवन टी व्ही लायक रितीर येवशीची करचे तेंगेले हात तेंगेले तोंड दिसना जाल्यार तिंकाय मस्त स्पेशल थँक्स हांगा दितो आसा. तशीची धन्यवाद डॉक्टर शिवशरण शेट्टी आमगेल्या चॅनलाचे धनी तांणी ह्या कार्यक्रमांत आमकां इतल्या कोरका म्हूण सांगून सगळेचे ह्या सिरिसांत आमगे आशिल्ल्याची आनी तांणी आशिल्ले मी त्या यशस्वी जाला डॉक्टर शिवशरण शेट्टी तांकां आमी देव बरें कर म्हूण सांगताची. तशी प्रति एकल्याकय नांवां सांगूं गेल्यार दिग्गज जाता जाल्यार प्रति एकल्यान आमगेलो ट्रब्बू न्हू पूर्ण जाणांनी आमकां हेल्प केल्लो आसा. त्या कॅमेराच्या टीम आसा पुरो प्रवीण कोडमण आसा पुरो विजीत आसा पुरो ना विनय हरीश रक्षण याने रोहित पुरो जाणांनी एक टीम केला. तशीच आमगेल्या लिखीत आमगेल्या ऑनलायनान तूं लिखितान बैसून भास येना जाल्यार केलेलो आसा. तशीच एडिटिंगान तूं राजेश भंडारी ताकाय भास येना जाल्यार ताणें केलेलो आसा. एडिटींग लायक जावन बरें केलां ताणें चंद केलां. आनी आमगेले नवीन पी बी आमगेलो टशिला थँक्यू. तेची पुरो जाणां काही देव बरें करो म्हण सांगताची. आमगे प्रोडक्शन टिमांतूय अरविंद आसा पुरो नारायण आसा पुरो मागीर दर्शन आसा पुरो पवित्र आसा पुरो नयन आसा पुरो पुरो जाणां काही देव बरें करो म्हण सांगता. तांणी राबून इतले एक कार्यक्रम यशस्वी केला. थँक्यू व्हेरी मच अरुणम अखेर जावन तुमी कसं एक सांगता नमस्कार म्हण दिला. थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करो.